शेतजमीन बिगर शेतकारांक विकपाक आणि बिगर शेतकामाक वापरपाक बंदी घालपी कायदो सरकार ह्याच अधिवेशनात हाडटलो. ज्यो शेतजमनी विकल्यात ते जमीन व्यवहार रद्द करप शक्य जावचे ना. मात त्या जमनींचो वापर शेतकामाकूच करचो पडटलो अशी व्यवस्था सरकार करतलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. फुडल्या 2 ते 3 वर्सांत गोंयच्या शेतकी उत्पादनात 6% मेरेन वाड करपाची मोख सरकारान दवरल्या. गोंयच्या शेतलागवडीची जमीन आणि उत्पादन वाडोवपा खातीर सरकाराच्या येवजणेचेर विश्वजीत राणेन प्रस्न काडिल्लो. If the government has endeavor to increase the area under paddy cultivation and we have to increase the income coming out of agriculture, then somewhere these low-lying areas, even since you have opened up the regional plan for policy decision, whether low-lying areas will be banned for conversion and this will be exclusively for agriculture. I would like an assurance from the Honorable Chief Minister. Speaker sir, during the current session itself, the government is contemplating to move on legislation. The agricultural land sale as well as conversion will be banned for non-agriculturists. जे गेल्या 5 वर्सां agricultural land which is been sold their regional planaचेर 2021 the paint मारून yellow केलो आहा. The government going to take this land back? It might not be possible to reverse the sale, but it is definitely possible to not allow it to be used for other than agriculture. जे regional planaचेर गेल्या त्या 5 वर्सां ते पेंट मारून दाखयलो आहा. ग्रीन झोन आहा ते येलो झोन दाखयलो आहा. पेंट परतो ग्रीन करूया मरे. ओके, तितलें जाय म्हाका. And during the replies on budget on agriculture, I will give my action plan by which in next 1 or 2 years the Goa can be at the top. The planning commission asked me, are you planning for 6% growth? I said yes, I am not fool. I am trying for 6% and I will achieve it. This is I am very sure of. शेतकार उसाचे उत्पन्न वाडयता आसत जाल्यार तांकां खर्च आनी फायद्यांतलो 15% वांटो दिवंक सरकार तयार आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरी जाग्यार हाडटले जाल्यार थंय अर्विल्लें तंत्रज्ञान वापरून गोड इथेनॉल हे सारकिले हेर गजाली तयार करपाक सरकाराचो विचार आसा. सरकार पयसोय घालपाक शकता, पूण ते खातीर उसाचें उत्पन्न वाडचें पडटलें अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलें. संजीवनीचे फाटल्या 40 वर्सांत वट्ट लुकसाण 64 कोटींचेर पावलां. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन संजीवनीच्या परिस्थितीचो प्रस्न काडिल्लो. Efforts made by the government, because there is an administrator to the sugar factory, but the sugar factory is still incurring loss. What efforts, further efforts can the government make to get this sugar factory going and bringing it into profit? प्रॉब्लेम इतलोच आहा की 10 वर्सां पयलीं 1200 हेक्टर जमनीन ऊस लायताले. कारण कितें आसत, आज 850 हेक्टराचेर आयला. त्यामुळे ऊस वयल्या दिशेन वचूंक जाय कल्टिवेशन. फाल्यां भितर इन्व्हेस्टमेंट केलें धर तूं, इट वील टेक अबाउट 30 to 40 crores मिनिमम. गव्हर्मेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट दॅट मनी, बट बिफोर दॅट द फर्स्ट स्टेप हॅज टू बी अपवर्ड मुवमेंट ऑफ द केन. आतां केन कल्टिवेशन अपवर्ड मुवमेंट जातलें धर तूं गोंयान भितर, हांव भायलें उलयना, कमीत कमी आमी 1 लाखापर्यंत टच करूंक जाय. इतलो लो उताराचेर फायदो करतलो धर तूं जाल्यार वन टॅक्नीक इज इथेनॉल प्रोडक्शन. बायोगॅसाचे आनीक कितें वेगवेगळे प्रकार आसा ताचो वापर करचो पडटलो. बगासाचो वापर पावर जनरेशनाक करचो पडटलो. तरेतरेची हें आसा, पण ते सगळे इन्व्हेस्टमेंट करतलो जाल्यार जो रॉ मटेरियल आहा पळय ते इम्प्रूव जावंक जाय. वन्स इन 1 year एज इज इंडिकेटेड दॅट आमकां जर तूं थोडेशे फार्मर्सांनी वाडोवन दिले जाल्यार वी आर रेडी टू एश्युअर देम कॉस्ट प्लस 15% प्रॉफिट. ह्या बेजीसचेर आमी प्रायस फिक्स करता तांचे कडेन. सो 1 year लेट अस फर्स्ट ऑब्जर्व प्रॉपरली आनी मागीर फॅक्टरीच्या रिनोवेशन. आतां सध्या फॅक्टरी चालू दवरपा पुरते जे कितें लागता ते चालू. बरोबर आसा. लोकपाल विधेयक बेगिनात बेगीन पास करचे ह्या अण्णा हजारेच्या मागणीक तेंको दिवपा खातीर बिरेस्तारा मडगांवां सामाजीक वावुरप्यांनी धरणे धरले. भ्रष्टाचारा आड आंदोलन चालू दवरपाचोच निश्चय ह्या लोकांनी केला.
दिल्ली जंतर मंतराचेरूय सध्या अण्णा आणि रामदेव बाबाचें आंदोलन चलता. केंद्रातल्या भ्रष्ट मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडोवचे म्हणून टीम अण्णान नेट धरला. गली गली में शोर है, 15 मंत्री चोर है. गली गली में शोर है, 15 मंत्री चोर. आजपर्यंत आमच्या गव्हर्मेंटान सेंटराक लोकपाल बिल आमकां डिनाय केल्लो आनी सदांच फोटयोच मारीत आहा. म्हूण फक्त अन्ना हजारे घेवपाक पडले. पूण आज आमी अन्ना हजारे सपोर्टाक आमी परत आयिल्ल्या हांगा आनी आतां आमी सोडचे ना. आमकां आमचो डिमांड जाल्लो बघत. खाणी संबंध गोव्यात वाटोळं केलं त्या खाणीच्या भ्रष्टाचारामध्ये. आणि आता हे दिल्लीमध्ये 15 खासदार पार्लमेंटमध्ये आज भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. त्यांची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांना त्याप्रमाणे शिक्षा झाली पाहिजे. याला भ्रष्टाचाराची चीड आहे आणि ही चीड प्रत्येकाला असली पाहिजे. त्यामुळे संबंध आपलं राष्ट्र रसतळाला चाललेलं आहे. भारत देश आपण म्हणत होतो सोन्याचा धूर निघत होता, आता सोन्याचा कुठला हा भ्रष्टाचाराचा धूर निघतोय आणि हे संबंध भारताला लांछनास्पद आहे. पणजी पाट्यार श्रमशक्ती भवनात आदिवासी कल्याण संचालनालयाच्या नव्या कचेरीचे शुक्रारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उक्तावण केले. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकराच्या वाडदिसा निमतान हो उक्तावण सुवाळो जालो. समाज कल्याण मंत्री महादेव नायक ह्या वेळार आशिल्लो. आज हांगा ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे ऑफिसाचे उद्घाटन जाता. एक बरें प्रशस्त आणि सुसज्ज अशें ऑफिस आसप हें सुद्दां तितलेंच गरजेचें आसा. रमेश तवडकराच्या भावना, तेजे विचार, तेजी तळमळ हे संपूर्ण गोंयच्या लोकांक खबर आसा, गोंयच्या तरणाट्यांक खबर आसा आणि तेज्या ज्ञाती बांधवांक खबर आसा. हें जें डिपार्टमेंट आसा हें डिपार्टमेंट ताका ताज्या कार्यान आपोआप चालून आयिल्लें आसा. आयतार आशिल्लो येवन सिमांत बसलो. हें ऑफिसान तें आमकां जाय खंयच्या परिस्थितीन. हें ऑफिस कसो सोडचो ना. मागीर म्हजो आग्रह आनी हट्ट पळोवन आसा सेवाला एप्रूव जालें. अशे तरेन तें ऑफिस आमकां मेळ्ळें आसा. फाटल्या गव्हर्मेंटान ह्या डिपार्टमेंटाक जवळ केवळ 25 कोटी दवरले आनी ह्या वर्साक ह्या गव्हर्मेंटान आमच्या गव्हर्मेंटान 170 कोटी रुपया दवरले आसा. जवळ जवळ 7 पटींनी आसा ह्या डिपार्टमेंटाक पयशे दवरले आसा. त्यामुळे हे सगळें जर 170 कोटी रुपया जर लोकां पर्यंत पावयतले जाल्यार हांगा काम करणारो जो मनीस आसा ताची मानसिकता तितलीच पॉवरफुल आसची पडटली, तितलीच ताका दिशा देणारी आसची पडटली. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.